प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 24 ते 30 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक वोपार तांकां घालून ताणें म्हणलें, आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा पोरी सुरगीचेर रास. सोगली न्हिदलेली आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवामध्ये नेर ओंपून गेलो. शेत वाडोवन कणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोरशी येवन म्हणले, दोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलेलें न्हय, तो नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हे दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत न्होलेली तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटीताना घोडेक तुमी त्या बरोबर गोवूय उमटिशात. लुवणी येय पर्यंत दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुवणीच्या बेडार पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात. मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत बोरात म्हूण हांव लुंवतेल्यांक सांगतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां आनी आयकलां त्या शिवर्तमानांत जेजू नेराची वोपार आमकां शिकयता. आनी आमी बरे भाशेन ही वोपार आयकल्या जाल्यार आमी पळयता की जेजू कितें सांगता. तो म्हणटा आपल्या शेतांत बरें बी ओंपल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. भाव भयणीनो पोत्तून म्हणटा, आपल्या शेतान बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. भाव भयणीनो, जेन्ना देव कितें रोचता, कितें रोचलां देवान, कितें रोचलां, तें रोचलां एकदम बरें. तो केन्नाच कितें वायट करिना. तो कोणाक तो दुस्माना भाशेन कसलें वायट आमकां केन्नाच दिना. आनी जेन्ना ताणें तुका आनी म्हाका सगल्या मनशाक कुडाक ह्या संवसारांत धाडल्यान तें एक बरें बी जावन आसा. कित्याक देव ह्या संवसारांत मनशाक आपली येवजण वो आपलें काम करपाक धाडटा. आनी भाव भयणीनो, आज जेन्ना ही वोपार आमी आयकता, जेजू म्हणटा आपल्या शेतान बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. जो कोण आपल्या शेतान बरें बी ओंपता तो जावन आसा देव. आनी तें बी जावन आसा देवाची मनशां. म्हणटोच जो कोण आपल्या जेजूक आपलो स्वामी आनी देव मानून घेता म्हणजे ती आतां देवाची भुरगीं जातात. आनी देव आमकां ह्या संवसारान ओंपता म्हणजे तो ह्या संवसारान आमकां धाडटा. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेजूचे फाटलावदार जाता, आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसता खूब लोक जो आसा तो देवाचेर बावर दवरिना, जेजूक मानिना. आनी ती जातात एके भाशेन नेराची नेरां म्हणजे बऱ्या मनशा मदें हो वायट लोक जो भावार दवरिना, फकत संवसाराचो मोग करता, तसलो लोक ह्या बऱ्या मनशा मदें जियेता. ह्या संवसारान तांकां जिवंक पडटा. आनी जेजू कितें म्हणटा ह्या वोपारीन, म्हणटा आपल्या शेतान बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. कितें घडटा? सगळीं न्हिदलेलीं आसतना ताचो दुस्मान येता आनी गोवा मदें तो नेर ओंपून घालता. आनी भाव भयणीनो, हें नेर जावन आसा दुस्मानाचें काम, सैतानाचें काम. पूण जेजू म्हणटा ह्या नेरांक काडिनाका. कित्याक ह्या नेरांक काडूंक वेशी जाल्यार बऱ्या गोवांक आमून काडून हाडटले हांव. कित्याक भाव भयणीनो, नेराची पावां आनी घोवांची पावां बरोबर वयर जातात म्हणजे बरोबर बरी जातात म्हणजे वाडटात.
आनी जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा जेन्ना पिकेचो वेळ पावता, जेन्ना आमकां खरें पीक मेळपाचें आसा, तेन्ना कितें म्हणटा, केन्ना कितें घडटा तो म्हणटा जेन्ना पिकेचो वेळ येतकूच तो म्हणटा तेन्ना की तुमी नेरां सगळीं उमटून काडात आनी उज्यान घालात आनी गों आहा ते म्हज्या भाणान घालात. आनी भाव भयणीनो, हेच भाशेन सर्गीचें राज, कित्याक जो कोण ह्या संवसारान आसा जेजूचेर बावर दवरता, एक दीस आमी जेजूच्या राजान भितर सरतले, आमी देवा बरोबर सासणाच्या सासणाक जियेतले. आनी जो लोक ह्या संवसारान जियेला, जो लोक बऱ्या मनशांक त्रास केल्या, जो लोकांन खूब ह्या संवसारान वायट करपाक वायट आदारलां आनी जेजूचेर आड देवाचेर आड गेल्यात, तांकां सासणाचे म्हणजे वायटपण इफेरनान तांकां फावो जातलें. कित्याक ही नेराची वोपार जी जेजू सांगता, ही वोपार भाव भयणीनो, ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमी आमी पळयतले की आमी देवाचें बोगसणें मागतले, आमी खरीच भाशेन जें आमी वायट केलां, जें आमकां आजून सजमण येना तें आमी सोडटले आनी आमी जेजूचे पाटलादार जातले, कित्याक जेजू वरवीं आमकां देवाची भुरगीं आमकां फावो जावपाक मेवता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत ह्या संवसाराचेर मोग करता, आमी फकत आमची सगळी चोत्राय ह्या संवसाराचेर दवरता आनी ह्या संवसाराचेर चोत्राय दवरले जाल्यार आमी केन्नाच जेजूचे पाटलादार जावचे ना. कित्याक आमची सगळी आमचें काम, सगळी आमची चोत्राय फकत वयतली ह्या संवसाराचेर, ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर, आनी देवाच्या उतराचेर आमची केन्नाच चोत्राय वयची ना. आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरीत जाल्यार आमी देवाचें उतर पाडीत जाल्यार हें सगळें आमकां बरें फावो जातलें. कित्याक जेजू म्हणटा तुमी स्वर्गाराच्या राज्यांतल्यान वावर करात, तुमी म्हज्या उतराचेर तुमची चोत्राय दवरात आनी हें उतर तुमी पाळात म्हणटा. आनी तुमी हें उतर पाडीत जाल्यार तुमकां सगळें बरें फावो जातलें. वय भाव भयणीनो, जेजून आमकां खुर्सार सगळें सोंपानून आमकां दिलां, फकत आमी ताच्या उतराचेर बावर दवरूंक जाय आनी ताच्या उतराचेर बावर दवरून हें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. ह्या नेरा भाशेन आमी जावपाची गरज ना. आमी फकत हें गों, हें बरें पीक जें जाता आयच्या वोपारीन, तें आमकां आमी तें बरें पीक जावपाक आयजतान आमी जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरून तें उतर सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून दवरून तें आमी उतर आमी पाडुया आनी खेरीत भाशेन जेजूच्या पाटलादार एक भावार्थी जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.